योगार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. सोमाराय साबार कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. आयज फाल्यां रेड अलर्ट. नागरिकांक सादूर रावपाची हवामान खात्याची सुचोवणी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गेलो दिल्लीक. राज्यातल्या प्रश्नांविशीं केंद्रीय मंत्र्याकडे करतलो चर्चा. सेगीत 2 दीस रगपी पावसान गोंयची लोकजीण उडयली विस्कटावन. रस्ते बुडले. कितलेशेच कडेन झाडां पडून जाले अपघात. न्हंयांक येयलो हुंवार. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. सेगीत 2 दिसां सावन रगपी पावसान गोंयची लोकजीण विस्कटावन उडयल्या. आयतारा पावसान गोंयांत विराट रूप दाखयलें. गोंयची राजधानी पणजेंत उदकाचे व्हाळ व्हांवताना दिश्टी पडटाले. जाल्यार मडगांवय पावसान आपलो प्रताप दाखयलो. फाटल्या 2 दिसां सावन गोंय वारें आनी वादळाचो अणभव घेता. ताच्या सांगातान पावस आसाच. पणजे शारांत बऱ्याच सुवातांचेर बुट्टी आयिल्ली. रस्ते उदकान बुडून गेल्ले. कितलेशेच कडेन झाडां हुमटून पडून अपघात जाल्ले. न्हंयांक हुंवार आयिल्ले. कांय वाठारांत बुट्टी आयिल्ल्या वरी परिस्थिती निर्माण जाल्ली. एवरी इयर येशें जाता म्हणटकच हेजी जबाबदारी PWD इंजिनियरान दिवपाक जाय लोकांक. कित्याक हे PWD इंजिनियरान आर्मस्ट्रॉंग आनी PM नायक तेन्ना इंजिनियर आसलो रोड वायडींग जाता तेन्ना. आनी हेजो ड्रेन सारकी कमी दवरल्या. म्हणजे 90 फीट दवरपा ती कांय दवरना, 30% दवरना. आनी सगळें उदक वता. एवरी इयर ब्लॉक सगळ्या लोकांक त्रास येवपा येना, वचपा कांय कोण गेलना आनी कोण चोयना पास. आतां आमगे MLAन ते ही ड्रेन व्हडली करची मुगे रिक्वेस्ट रिजनला. ती रिजनला पडटा मायणाक करतली. सो मुगे रिक्वेस्ट रिजनला ही ड्रेन मातशा ब्रॉड करपा. ड्रेन ही दोगांनी इंजिनियरान फेल उडयल्या रोड वायडींग. आर्मस्ट्रॉंग इंजिनियरान PM नायक. आर्मस्ट्रॉंग आजून आसा, PM नायक ना दिसता. म्हाका रिटायरमेंट जालें दिसता, खबर ना म्हाका. सो आमगे रिजनला रिक्वेस्ट हो ड्रेन ब्रॉड करपाक. आनी इतलें आनी कांय ना.
फाटल्या 2 दिसां सावन पावसाचो नेट बरोच वाडला. रस्त्यार उदकाचे व्हाळ व्हांवपाक लागल्यात. तातूंत भर आसा ती फोंडकुलांची. देखून रस्त्यार गाडयो चलोवप सामकेंच कठीण जालां. ताका लागून अपघातांचें प्रमाण वाडलां. मडगांव आयतार दीस 2 अपघात जाले. फोंडकुलाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान कारयेक पयलो अपघात जालो. ह्या अपघाताची बातमी कव्हर करतना आमच्या रिपोर्टराच्या कॅमेरात आनी एक अपघात रेकॉर्ड जालो. पयरूच आमी ह्या रस्त्याची स्टोरी केल्ली की ह्या रस्त्याचें कंडिशन कितें आसा तें तुमकां दाखयल्लें आनी आयज सकाळीं पावसाचें पळय. The accident is I was driving and coming here, Mr. Sandeep. The thing is that you can see the condition of the road. It's very bad. Okay, a lot of potholes on the road, and it is heavy raining also. You cannot make out there is a hole or not. So while driving the car, so that car get into that potholes, and I couldn't have control also. And luckily, I took the car on the right hand side to save, the bike riders on the left side. And I met an accident and my car is hit to the compound wall. So my humble request with the government and the municipality or PWD, whoever it is, please look into that other people, the second that this incident shouldn't be happen. And it is very dangerous for the two-wheeler people who drive and have to be very careful. This is just in Margaon in front of municipal garden. And it is very risky. You can see that I am traveling somewhere. So this is very inconvenient actually. And Goa is known for the tourist place, but this is not the way actually taking the road, and that is also in the city. And please look into that. That is what my humble request is, so that other people should not suffer. फाटीच पयरूच 2 दिसां फाटीं आमी ह्या रस्त्याची कंडिशन तुमकां दाखयलें की हे रस्ते एकदम पाड जाल्ले आसा. हांगा रस्ते आसा ते फोंड आसा ते कांयच कळना. पावसान उदक भरतकच ह्या रस्त्याचो कांयच अंदाज येना. ताच्या खातीर आतां सकाळीं एक फोर व्हिलर गाडी तांणी कितें रस्त्याचेर तेणी थंय येवन पळयलें की फोंड लागता म्हणून ताणें जी गाडी सायडीक घेतली ती गायडनाच्या हांगा चडलो तुमकां दिसता ताका वचून तेजो ढेस लागलो आनी ताच्या गाडयेचें जायतें नुकसान जालें. आनी आतां तुमी पळयलां हांव P2C घेता आसतना आनी एक टू व्हिलरवालो फाटल्यान येवन पडलो. तेच्या खातीर म्हाका एक P2C थांबोवची पडली आनी ही फकत घेवची पडली. तेन्ना हांव ऑथॉरिटी कडेन कितें मागता की हांगा कोणाचो जीव की वचच्या पयलीं आनी मोठी दुर्घटना घडच्या पयलीं ह्या रस्त्याचें काम करचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप. आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या कांय आडखून उरिल्ल्या प्रश्नां केंद्रीय नेतृत्वा कडेन चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आयतारा दिल्लीक गेलो. मजगतीं राज्यव्यापी कर्फ्यू 26 जुलय मेरेन वाडयल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंय सरकारान राज्यव्यापी कर्फ्यू 26 जुलय मेरेन वाडयला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे विशीं माहिती दिली. तर लॉकडावन कितें आतां तेंची सगळें वाडपाचो लॉकडावन आसा तशें कंटिन्यू जाला फुडले आयतार पर्यंत. आपले दिल्ली वारी विशीं मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली. पळया तो कितें म्हणटा तो. दिल्ली वचपाचे वेरियस इश्यूज जे आसा पळय राज्य सरकाराच्या केंद्रा कडेन आशिल्ले वेरियस इश्यूज खास करून PWD रिलेटेड जे आसा नितीन गडकरी तांकां मेळपाक आमचे ते संदर्भात आनी होम मिनिस्टराकूय मेळटलो मेळ्ळो जाल्यार PMाकूय मेळटलो. संसदेचे अधिवेशन फाल्यांच्यान सुरू जाता. ते खातीर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आनी खासदार विनय तेंडुलकराय दिल्लीक गेला. याची वाट पळयतालो न्ही. बील तशें तेणें मुश्कील अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे कॉर्पोरेशन किंवा सुप्रीम कोर्टाची केसीचो निकाल अशें दोन मदीं सगळें अडकून उरिल्लें आसा. CM कितें डिसिजन घेता पळय. सेशन सुरू जाता आनीक ताका लागून आज पयलीं वचचें पडटा आनी फाल्यां मेक म्हणजे मायनिंगाची चड करून फाल्यां बील येतलें. तितूंत गोंयचो आसपाव आसूंक शकतलो आनी तशें आमकां स्टेटींकार आमचे व्हिपान कळयल्लें त्या संदर्भात फाल्यां ते हेतून एटेंड जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. दुधाची तान ताकाचेर भागोवची पडटा अशें म्हणणें आसा. वारकरी संप्रदायाचें तेंच जालां. वर्सानेमान वारी करपी वारकऱ्यांक ह्या वर्सा वारयेक वचपाक मेळ्ळें ना. काणकोण पाळोळेच्या श्री भुमिपुरूष देवस्थाना कडल्यान चलत वारी करपी वारकरी आयतारा सावर्ड्या पावले. उत्तर गोंयांतल्यान कितलेशेच वारकरी पंगड नेमान वारयेक वतात. पूण दक्षिण गोंयांत अजुनूय तें वातावरण ना.
देखून वारये विशीं लोकांक जागृताय जावची, वारयेचें महत्व लोकांक कळचें हे खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान एका पंगडान दक्षिण गोंया भितरूच वारयेचें आयोजन केलां. आंबावले, दुर्भाट, तळावली, वाडी असो प्रवास करून हे वारकरी 20 तारखेक आडपय विठ्ठलाच्या देवळांत पावतले. 20 तारखेक विठ्ठलाच्या महाअभिषेका उपरांत वारयेची समाप्ती जातली. हे वर्षी आम्ही काणकोणच्यान बाळवड्या श्री भुमीपुरुष देवळा कडल्यान काल आमी सकाळी वारी सुरू केली. अशी दर मजल करीत राती आमचो मुक्काम आंबावली आशिल्लो. येता आसतना सगळे माऊलींनी आमकां भरघोस आमकां प्रतिसाद दिलो आनी भरपूर मोठमोठे सहकार्य केलें. आज आमी आतां वतले आनी अंबळा आमकां जेवणाची वेवस्था आसा. आज तरवळे आमचो मुक्काम आसा. ताजे नंतर आमी दुर्भाट, तळावली, वाडी मार्गेत दुर्भाटा वतले आडभय आनी थंय विठ्ठल मंदिराक पांडुरंग मठांत आमची निवास आसतलो. थंय कार्यक्रम चलतले, भजन, कीर्तन, प्रवचन जें कितें आसा, दिंडी बिंडी. आनी ताजे नंतर 20 तारखेक आमची आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठलाचो महाअभिषेक आसतलो आनी फराळ करून ही सांगता जातली. ही हेवटेन येवपाक कारण अशें कितें की जनजागृती जावची. वारीचें महत्व हेवटेन गोंयाक नाशिल्लें, उत्तरेक आशिल्लें. उत्तरेच्यान जवळ जवळ 12-16 वारी वताल्यो. येवच्या वनाशिल्ली. पोरूं आमी पयले वर्स आमी हो प्रयत्न केल्लो आनी खानापूर पर्यंत वचून सगळी तयारी बी केल्ली. पूण नंतर रोखडेच ते लॉकडावन जालें. तेजे कडेन आमचो तो विरस जालो. हे कोरोनाचे मुळे आमी खूब अशें हो प्रतिसाद कमी केला, कारण सगळ्याक पावूना. ते पावलेले आज लोकसंख्या खूब मोठी जाता आशिल्ली. आमी कार्तिकी एकादशी निमित्त आमी पलतडीन आमी केल्ली जाल्यार मिराबाग केल्ली पैण्याक. 50चे अपेक्षीत आशिल्ले पूण ते 300 लोक जाले. हे अशें प्रत्येक माऊलीक एक उत्कट इच्छा येता की आमी वचचें. आतां हे पावसा भर पावसान सुद्दां आमी अशें वता, पूण कोणाच्या तोंडाचेर अशें तसूं बरें अशें हें ना. अगदी आनंदान आमी ती वता आनी आनंदान ही वारी करतात. गोवा 365 खातीर सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या सोमारा साबार कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच आयज आनी फाल्यां रेड अलर्ट जारी केला. नागरिकांक सादूर रावपाची सुचोवणी हवामान खात्यान दिल्या. 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले. वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो. ये लास्ट 24 आवर्स का गोवा के ऊपर का रेनफॉल वैल्यू है जो 13 स्टेशनों से रिपोर्ट किया गया. तो हम देख सकते हैं कि इन लास्ट 24 आवर्स एंडिंग एट 8:30 AM ऑफ 18th July, हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिपोर्टेड फ्रॉम पेरने एंड कप्पे. ये दोनों स्टेशनों से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. अराउंड 7 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल दोनों स्टेशनों से रिपोर्ट किया गया और बाकी सारे स्टेशनों में रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट रहा. हेवी रेनफॉल सिर्फ 2 स्टेशनों में मिला. और आज के दिन का अगर जो हम सीवियर और सिग्निफिकेंट वेदर फीचर्स के बारे में देखें तो पहला वाला है एक ऑफशोर ट्रफ जो है महाराष्ट्र कोस्ट से कर्नाटक कोस्ट तक. और सेकेंडली कल का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर, वो आज के दिन नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर है. और एक मेन सिस्टम जो है जिसको ईस्ट वेस्ट शेयर जोन कहते हैं, जो है 1.5 से 5.8 तक के हाइट के बीच में along the latitude of approximately 17 डिग्री नॉर्थ. तो ये सिस्टम है और उसके साथ एक ट्रफ भी है along विदर्भा, तेलंगाना एंड रायलसीमा. तो ये सारे सिस्टम्स के कारण जैसे ही आईएमडी ने पहले फोकास किया था 18 और 19 को नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के ऊपर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के चांसेस हैं. और जैसे ही जो एक्टिव मानसून कंटिन्यू हो रहा है उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स को देख के और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल को देख के 18 और 19 जुलाई को रेड कलर वार्निंग इश्यू किया गया है नॉर्थ और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए. और उसके साथ ही जैसे ही एक्टिव मानसून चल रहा है तो रेनफॉल स्पेल्स के साथ 45 to 55 किलोमीटर्स पर आवर्स के विंड गेस्टिंग अप टू 60 किलोमीटर्स पर 65 किलोमीटर्स पर आवर्स भी पॉसिबल है. और जैसे ही कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी चल रहा है तो एरियाज वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड, फ्लडिंग और लोकलाइज फ्लैश फ्लड, ये सब के जो एरियाज वल्नरेबल है उसको मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा. और रिवर्स स्वेलिंग होने के चांसेस हैं तो वाटर लेवल्स इन रिवर्स एंड डैम्स में भी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड और नेसेसरी एक्शंस भी टेकन. और उसके साथ
21 जुलाई से, जैसे ही फोरकास्ट ऑलरेडी किया था, एक लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने के चांसेस हैं। तो जो वेरी हेवी रेनफॉल जो चल रहा है गोवा के ऊपर, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, वो जारी रहेगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली अ वीक अप टू अराउंड 25 जुलाई। वेरी हेवी रेनफॉल गोवा के ऊपर पॉसिबल है, नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पॉसिबल है। तो इसलिए आने वाले दिनों में भी प्लीज बी रेगुलरली अपडेटेड विथ वार्निंग्स एंड फोरकास्ट इश्यूड बाय IMD। और अगर वार्निंग कलर के बारे में देखें तो पहले के 2 दिन 18 और 19 आज और कल के लिए रेड कलर वार्निंग इशू किया गया है, और उसके बाद भी वेरी हेवी रेनफॉल गोवा के ऊपर जारी रहेगा, और ऑरेंज कलर वार्निंग दिया गया है इम्पैक्ट के बेसिस पे। और जैसे ही पहले बताया है, एक्टिव मानसून पीरियड में नए वेदर सिस्टम्स भी फॉर्म होते हैं, और उसका प्रॉक्सिमिटी और इंटेंसिटी के हिसाब से गोवा के ऊपर जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो वेरी हो सकता है। इसलिए रेगुलरली अपडेट रहना जरूरी है आने वाले दिनों में। उसके साथ फिशरमैन वार्निंग भी है गोवा के कोस्ट में, साउथ महाराष्ट्र, गोवा और एक्चुअली फॉर एंटायर साउथ वेस्ट कोस्ट आने वाले 5 दिनों में विंड स्पीड रहेंगे 45 to 55 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग इवन अप टू 65 किलोमीटर्स पर आवर। तो फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी फॉर दिस 5 days फ्रॉम गोवा's coast, not just Goa coast, in the from day 3 onwards बे ऑफ बंगाल में भी वार्निंग है, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया वहां पे फॉर्म होने के चांसेस है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट रडार इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत से क्लाउड ऑलरेडी आ रहे हैं गोवा के और फ्रॉम अरेबियन सी साइड। सो रेनफॉल एक्टिविटी विल स्टिल कंटिन्यू ओवर गोवा, दो द इंटेंसिटी में वेरी इन द कमिंग 24 आवर्स, लेकिन रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहने का चांसेस है। अभी अप टू अराउंड 3 PM ऑन 18 जुलाई का रेनफॉल हम देखेंगे। रेनफॉल काउंट होता है 8:30 AM ऑफ ए डे, तो 8:30 AM ऑफ 18th टू 3 PM ऑफ 18th तक का रेनफॉल अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि पेरने में अराउंड 6 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया है, वास्को में भी अराउंड 10 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है, और ओल्ड गोवा में 10 सेंटीमीटर्स रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है, कानकोना में 8 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है, और पणजी में भी अराउंड 8 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है। जैसे ही रेनफॉल वैल्यू एक्सीड होता है 6.5 सेंटीमीटर से तो उसको बोलते हैं हेवी रेनफॉल, और जैसे रेनफॉल एक्सीड करता है 11.5 सेंटीमीटर्स को इन 24 आवर्स तो उसको वेरी हेवी रेनफॉल कैटेगरी में मानते हैं, और रेनफॉल इन 24 आवर्स एक्सीडिंग 20.5 सेंटीमीटर्स इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल। आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।